भाऊ भयणीनो, हो किरीत वेळ देवानूच आमकां दिला तो आनी ह्या वेळार देव किरीत भाशेन आमच्या मजगती आनी आमच्या मोदें हाजीर आसतलो. This is going to be very, very special moment because God will be present amidst us in a very, very special way. दिमीर रावन ओगीच रावन आमी जेजूक आमच्या मुखार येवकार दितले. हांव मनशाच्यान देव जावंक जायना. मनशाच्यान देवाचो दर्जो घेवंक जायना. पूण देवान मनशाचो जागो घेवंक जाता, कित्याक तो सर्व पदवेदार. ताका कोणाच्यानूय आटापूंक जायना न्हय म्हूण आडावंक जायना. मनीस सजमत ताचो जागो वयर स्वर्गार कुपां वयर. पूण ताका जाय जाल्यार वयर तावन खाला केदेय वेळार देंवंक जाता, कित्याक तो पदवेदार. वयर जावं खाला ताणेंच रोसला. देव पूत जावन 30 आनी 3 वर्सां मनशाचें आंग घेवन रूप घेवन मनशा मदें भोंवलो. मनशाच्यान हो गूट आटापूंक जालें ना, मानून घेवंक जालें ना, सोत मानूंक जालें ना, पातयेवंक जालें ना. जायत्या जाणांनी ताका नाकारलो. मारूंक फातोर काडले. बोगलांटांक घातलीं आनी शेकी आपल्याक जाय तें केलें. आयज ह्या वेळार आमी ताचे फुडें दिमेर आसा, ताका नमस्कार करूंक, कित्याक ताका नमस्कार फावो. आनी आमी सुभागी, कित्याक आमी ताचेर विस्वास ठेवता देखून, आमचो भावार्थ ताचेर आसा देखून. कितली म्हूण आमी सुभागी, जी कोण काळजाची खोलायेक तावन सोत मानतात ती उजवाडान चलतली.
जेजू तुवें म्हणलां संवसार सोंपप पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसतलो, पूण आसतलो जे कोण स्वत मानतात तांकां तें भाग आसण्यांचे मेळटले. आमी स्वत मानता देखून ह्या उंड्याच्या रुपान तुज्या आसणे हे वेळार आमी भोगता. दोनया देवा, तुज्या पुता उदेशी तूं आमचे मोदें हाजीर आसाय. तुजो पूत जेजू आमचे मोदें हाजीर आसा आनी पवित्र आत्म्याचे कुरपेचें कनेक्शन आसा, संबंद आसा. दोनया देवा, आमकां जाय म्हूण न्हय, पूण तुका जाय देखून तुवें हो वेळ वेंचून काडला आमचे मोदें रावूंक, आमकां सोडूंक बंदखणींतल्या पातकांतल्या, आनी तूं त्या उपरांत आमकां सुटका दिवंक, to release us, to free us from those bondages, to deliver us from every evil. जेजू, तुज्या आसण्या पासत दोनया देवाक आनी तुका आर्गां दिता. तुजे काकुती पासत तुका आर्गां दिता. तुजी नदर आमचेर पडटा तेन्ना चुचुऱ्यांची आनी काकुतीची कितलीं दारूण आमी जावं, पूण तुजी काकूत, तुजी नदर काकुतीची आनी बोगसण्याची देखून तुका आर्गां दिता. Your mercy is unending. आनी खालतिकायेन ल्हानविकायेन किरकोळपण मानून घेता तेन्ना तुजी मोगाची वेंग तूं आमकां फावो कोत्ताय देखून. दोन वसूलदार ओड्डें बडून म्हणटालो, सायबा हांव पातकी, म्हजी काकूत कोर, म्हजी दया कोर. आनी ताचे मागणें तुका मानवलें हांव जाणा. तुवें ताका केदींच सांडूंक ना, बोगसणें दिलें. तुजे काकुतीचेर आमी फातयेता. ह्या वेळार तुका आर्गां दिता. सगल्या तुज्या बेसांव पासत तुका आर्गां दिता. ह्या वेळार आमी जिवी आसां जाल्यार तुज्या स्वासाक लागून हो वारो, तातूंत ऑक्सिजन आसा तें आमी भितर घेता देखून, फुक्याचें देणें देखून ऑक्सिजन हॉस्पिटलांत घेवंक गेल्यार पयशे लागतात. घोडेचे घोडे दिसाच्या दिसाक फुकट तुवें आमकां वारें दिताय देखून आयज आमी जिवी आसा. हें तुजें बेसांव आमकां. अशें म्हणटात शिकपा प्रमाणे आमची कूड 75% एंड मोर कन्सिस्ट ऑफ वॉटर, उदक. आनी हे कुडीक कितलें उदक लागता आख्खो दिसभर पडयत जाल्यार, आनी हें उदक तूं आमकां फुकट दिताय. कोण कोण पयशे घेता, कोणें कोणें उदक मेळयलां आनी ताचो फायदो कोण कोण पयशे घेता. पूण तुवें आमकां फुकट दिल्लें, प्युअर दिल्लें, मेडिसिनल दिल्लें. इतलीं वर्सां बांयचें उदक खातालें हांव, कोणाक कांय जायनासलें, पूण आतां खावंक जायना. दोनया देवा, दोनया जेजू, ह्या उदकाच्या देण्या पासत तुका आर्गां दिता. उदक नासतना आमच्यांनी जिवन नजो चिंतूंक जायना. दोनया जेजू, ही सृश्टी जावन आसा तुजें खांकें, यो बुजम, तुजे हात. जशे परी आवयच्या गोपांत भुरगें खेळटात ते भाशेन ही सृश्टी जावन आसात तुजें गोपांत आमी खेळटा. आनीक आवय भुरग्याक बरयता ते भाशेन ह्या सृश्टींतल्यान आमी जेवता आनी खाता, उत्पन्न कोत्ता. मेजूंक जायना ते भाशेची तोरेची फळां, भाजी पालो. जेजू, तुका तुज्या देवाक
पवित्र आत्म्याक आर्गां दिता. ह्या इतल्या सगोट बेसांव पासत मेजूंक जायना तितले, आनी हे वेळार त्याच कारणां पासत तुज्या मुखार दिमेर पडल्या, तुजेर दोळे घालूंक तुजी दोळ्यांची नदर आमचेर मागूंक. हो नमस्कार आमचो मानून घे. सगळीं आमी ह्या वेळार आमचे मान बागुया. खोल नमस्कार ह्या उंड्याच्या रुपान आसतल्या बावार्थान आमी सतमानतल्या जेजूक आमी करुया. मानी बागुया. नमस्कार आमी जेजूक करुया. सगळीं आमी बसुया. कोण एकलो गेलो आनीक मनशाक विचारलें खंय, मनशा, संवसारांत तूं पदवेदार, तूं आनी त्या मोरणान ताका म्हणलें खंय, आसून आसून म्हणलें खंय, हांवें व्हडल्या व्हडल्या राजांक मारून उडयले, भस्म केलो. नावस्ती मनशाक, फामाद मनशांक मारून उडयले. राजा, कुंवर, शिकलोले जाणारांक, आस्तीक आनी ग्रेस्तांक, ल्हानांक तशें व्हडल्यांक, नेणारांक सगल्यांक मारून उडयले, भस्म केलो. पूण कोण एकलो आयलो, ताका मनशांनी मारून उडयलो, मरण फावो केलें. आनी ह्या मनशाचेर 2-3 दीस हांवें राज चलयलें. पूण तिसऱ्या दिसाक म्हज्या लागीं जालें ना. तो उठलो, जिवन जालो, म्हजेर राज ताणें चलयलें, इतलें की आय हॅड टू बाव डावन टू हिम. मरणाचेर जैत वेलें. तोच तो जेजू आमचो. अशें म्हणलोलें आमी आयकलां. जेन्ना मनीस पातक कोत्ता तेन्ना ताची माकणी तो विबाडून उडयता. ही लुजीस हीज एनॉयंटींग. फॉर वेजीस ऑफ सीन इज डेथ. पातकाचो इनाम मरण. आनी अशें आसतना जेजू पदवेदार, पातकाचेर पदवी चलोवपी म्हूण जिवो आसतना मनीस कसो साबार बासांनी दाखयले आनी मेलोल्यांक जिवंत पुर्यान केले. 4 दीस मरून पडलोलो लाजार फोंडांतलो भायर काडलो. लाजार भायर सर एकाच उतराचे पदवेन. नाईनचे वाटेन विधवा बोबो मारून रडटाली. आपलो एकलोच पूत, फुडाराचो दिवो, सपनां सगळीं फिसकटून गेली. जेजूक चुचुरे दिसले. पुरसांव तांबयलें, काशां उगडूंक लायलो, जिवो केलो आनी तरणाट्याक आवयच्या गोपान घातलो. मरणाचेर, पातकाचेर पदवी आसा म्हूण जेजून दाखयलें. जायरुसाची धूव मरण पडलोली, सगळीं विलापतालीं. शिसांक घेवन आवय बापायक घेवन भितर गेलो. तालिता कूम म्हूण ह्या धुवेक उठयली, मेलोली जिवी केली. ती मरूंक ना म्हूण सांगलें. मरणाचेर पदवी चलयतलो जेजू. ल्हान व्हड पातक कोत्ता तेन्ना आमी मरता, पातकान मरता. हें जेजून जिवो आसतना साबार स्वातांनी दाखयलें. ते पातकी वस्तुरेन जॉन 18:11 सीन अ वुमन. कोणेच तुजेर फातोर मारूंक ना बाय, कोणेच ना सायबा. हांवूय तुजेर फॉर्मोण मारिना, मरणाचें फॉर्मोण मारिना, पूण गो अँड सीन नो मोर.
John chapter 5 verse 14. At the pool of Bethsaida, 38 वर्सां पिडेक आसलोलो जेजून बरो केलो, उठून चलून गेलो आनी जेजून म्हणलें, गो अँड सीन नो मोर. खरें म्हणल्यार पातो कुत्तांव तितली पावटी कुरपेची वाट आमी ब्लॉक करून उडयता, कंजेशन करून उडयता. कुरपाना आमच्यान ओत्मीक वाटेन जीव उरोंक जायना. आमच्या काळजाक ब्लॉक पडले आनीक ते उक्ते जायना जाल्यार मनशाच्यान जीव उरोंक जायना, मरूंक जाय. पातोक तें सगळें ब्लॉक करून उडयता. पातोक घुस्पता, आमकां देवा सोशिल्लें कनेक्शन मोडून उडयता. कुरपा देवंक दिना. ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ होली ग्रेस. जेजूक ती पदवी आसा सगल्यो आडकोड्यो पयस करून कुरपेची जोरीचे बागेंत आमकां व्हरून नवें जिवीत दिवं. मार्कूच्या पुस्तकांत 12व्या आवेस्वरांत 28 ते 30 वाचीत जाल्यार अशें म्हणटा, तुवें देवाचो मोग अणभवलाय आनी नाकारूंक जायना. देव मोगाळ म्हूण तूं जाणाय, पूण हो देवाचो मोग तुवें मोगानूय फारीक करूंक जावंक जाय म्हूण तूं जाणाय. आनी कसो तो मोग देवाचो करचो तें पवित्र पुस्तकांत आमकां स्पश्ट सांगलां. मोग कर देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या ओतम्यान, सगल्या तुज्या बळान आनी सगल्या तुज्या एकमतीन मनान. एक पूण उणें कर, काट ऑफ इवन वन, तुकाच लुकसाण कोत्ताय. काळीज तुजें मोगान बरो देवा सोवें, ओतमो तुजो मोगा सोवें देवाच्या मोगा सोवें आसूं. बोळ तुजें देवाच्या मोगा पासत, चिंतप तुजें देवाच्या मोगाचेर नियाळ करून. जशें आमचे भलायकेक उदक गरजेचें, फावो ती न्हीद गरजेची उमकींच ओरां. फावो तसलेंच भलायकी दितोलें जेवण गरजेचें. एक्सरसायज वावर कुडीक आलोवंक गरजेचें. हांव तर भरपूर उदक पिलो पूण रात आनी दीस न्हिदो ना जाल्यार उपकारो ना. फावो तितलें न्हिदलो पूण फावो तसलें भलायकेचें जेवण जेयना. फावो तितलें भलायकी दितोलें जेवण जेयलो पूण कुडीक एक्सरसायज ना. आमची भलायकी खंय पावतली ती आमी जाणो. त्या पासत देवाच्या मोगाशी पावतच वाणपण करूंक जायना. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या ओतम्यान आनी सगल्या बळान आमी खरो मोग करूंक जाय. आनी खरो मोग ताचो फळ आमच्या जिवितांत, ह्याच जिवितांत आमकां मेळूंक जाय आनी मेळटा. परत उगडास कोत्ता, पातोक it brings chaos and confusion in our life. Sin is related to sickness, both physical, mental, and even emotional and spiritual. ह्या वेळार
आमी आमच्या सुरवंडारा मुखार आसा. तोच जावन आसा धीर, आदार आनी बोरवोसो आमचो. आनी आमी खोल भावार्थान सोत मानता. This hope in him will never disappoint us. जेजू, आमी तुजे मुखार आसा आनी तूं आमकां बेसबरो कोताय. You can see us through and through, in and out. आधुनीक काळार एक्स-रे आसा, भितर आड मोडलां जाल्यार इवन हेअर लायन फ्रॅक्चर आसा जाल्यार कोडोन येता. स्कॅनिंग आसा, सिटी स्कॅन, MRI आसा, सगळें तकलेन भितरल्या सांज्यांनी कितें जालां तें सगळें कळटा. But we will believe. Your gaze is more powerful than any X-ray, any CT scan, any kind of PET scan, MRIs. Almighty Jesus, Almighty God, we beg you through the intercession and help of the archangels Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael, and all the saints, for the deliverance of our brothers and sisters who are enslaved by the evil. All the saints of heaven, come to our aid at this minute. Intercede for us. O Lord Jesus, we implore you, deliver us from our anxieties, from our sadness and obsessions. O Lord, we implore you, deliver us from all our sinfulness. Deliver us from hatred, from fornication and envy. O Lord, we implore you, deliver us from the thoughts of jealousy, rage and death. O Lord, we implore you, deliver us from every thought of suicide and abortion. O Lord, my God, my Savior, we implore you, deliver us from every form of sinful sexuality. Deliver us from every division in our family.
My God, I implore you, deliver all of us gathered here from every harmful friendship, from every sort of spell, malefice, witchcraft, and even form of the occult. You who said, "Peace I leave with you, my peace I give unto you." O Lord my God, grant that through the intercession of all the saints, through the intercession of Blessed Virgin Mary, we may be liberated from every demonic influence and enjoy your peace always. In the name of Jesus our Lord. Amen. देवान तारायलोलो वेळ देखून देवाचो वावर आमच्या सवें पेकोणीचो चालू जालो. पवित्र आत्मो आमचे कुडींत भोवंक लागला. आमच्या आडांनी, आमच्या हातांनी, आमच्या पायांनी, each and every joint of our body. दर एका कोणशाक जंय दूख आनी पिडा आपलें बिराड करूंक सोदता, दोनी जेजू मोजो पडयता, पडयत आसा. आमचे कुडींत झुजां चलतात तीन देवाक दावी. न्हीद पडना, न्हीद पडनासतना कितल्यो राती सारता. कुडीचे सांदे गोठ जाल्यात, स्टीफ जाल्यात. पेकोवणी मेळूंक काळाव जाता, डिले जाता तेन्ना भिरांत वाडटा. पूण एक चोत्राय, पेकोवणी चड पयस ना, सुरू जाली. आनी ह्या वेळार म्हजे बराबर मागणें करूंक तयार जाव. भिरांत सोडून दी. देवाचे मोजोतीचेर पातयेवन राव. कित्याक हो वेळ सुभागी देखून, हो वेळ शांतीचो देखून, बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. दोनया आमी तुजे मुखार येता, तुजे मुखार आसा, तुजेर विस्वास दवरून. आमचे कुडींतलें एक एक आड तुवेंनूच रोचलां. एक एक आमचे कुडींत आसा तो जॉयंट तुवें घडून हाडला. हे मसल्स आसात ते, मांस आसात ते तुवेंनूच तें रोचलां. Every nerve when it's ending, and you put it all together. For a purpose. Lord Jesus, thank you for everything. We believe you are present amidst us, right before us. Touch every part of my body that feels weak, tired, and strained. By your wound, we believe healing flows.
उगडास दवरया. ह्या वेळार आमी मागणी कोत्ता आमचे पासत सोबार बाग्योंत आनी दूत हे मागणी कोत्तात. जेसू, तुजी कृपा व्हावय आनी दूख कुडीची काडून उडय. Not only our physical pain, but also our hidden burdens, financial burdens that create stress and strain. Our spiritual battles that drain our strength. Fears of medical reports, anxiety of the future, frustration of slow recovery, and every whisper of discouragement. But Lord, we know you are greater than all of it. All of these, you are greater. You are the God who can restore what seems broken beyond repair. We lay before you every illness, physical, emotional, and spiritual. We surrender the heaviness in the bones, stiffness in joints, the tension in the back, our weakness in the legs. We surrender. We surrender our fears, our doubts, and exhaustion, all unseen spiritual attacks that have settled into our bodies. Lord, breathe your Spirit into every cell of my body. Lord Jesus, let your healing power flow gently and powerfully. Release our pain. Release our weakness. God, I turn to you for protection and deliverance. Jesus, I accept you as my Lord and my Savior. And I ask you your forgiveness. All the small and big sins that I have committed in my life. By the power of your cross, set me free. I declare my body as the temple of the Holy Spirit, as your dwelling place. Protect me from the devil's attacks. Break every chain that binds me. Bring me your healing. Bring healing to my soul and body. In your strength and mercy, deliver me from evil, O Lord. Guide me into your peace.
In Jesus' name, Amen. I have some people who have requested some prayers. Which are genuine, which are dangerous, which are painful. Lord, at this minute, I pray targeting these specific health conditions. Those who are writhing in excruciating pain due to various type of cancers, Lord, I put them at your feet. Those suffering because of thyroid, those who cannot carry on their day-to-day activities because of migraine, those who have got liver problems, those who have got issues with their hearts, Lord, I place before you those who've got diabetes problem, especially when it fluctuates. Lord, I place before you those who have cholesterol problem, those who suffer from uric acid, acidity. Lord, touch and heal those who go through knee problems, painful knee conditions, frozen shoulders and tennis elbows. Lord, touch and heal those who suffer from varicose veins, dental issues, and especially eye problems. Lord, touch and heal them. Those who go through painful arthritis and skin allergies, those because of severe cold and cough, suffer a lot. Those got kidney problems, stone problems. Besides these, there are so many. Even here we are with so many other complications. Jesus touches and heals us. And now we are going to sprinkle the holy water, sign of deliverance, sign that we are cleansed and that we are delivered and about to feel that freedom. We are going to sprinkle the holy water, which will make us remember our baptism, wherein we were washed clean from our original sin. And now, with God's power, we are going to experience that healing, which will linger on in our lives. Followed by laying on of hands. Priests with their anointed hands will lay their hands
over each one of us and pray special prayer, invoking God's grace. Let us get ready. As we stand and sing the hymn, Wow, wow, Jivya Utka, holy water will be sprinkled on us. It's on Gayanocho Jello, L8. पवित्र उदकाचो आशीर्वाद आमी बावटान घेतल्या आनी आमचे वेले सगल्यो असोकताय पेस पिडा पातोक काडून उडय म्हूण आमी विनोती करतल्या. गायनाचो जेल्यार अंक L8. वाव वाव जिव्या उदका. Dev Dev Povitratmya Wow Jivya Utka Dev Dev Povitratmya Sosofula Sadam Utkate Nove Chivitup Sota Tosopat Kimuncha Atmianono Jiv Pranib Zota Wow Wow Jivya Utka Dev Dev Povitratmya Wow Wow Jivya Utka Dev Dev Povitratmya Sogli basunya. Et Spiritui Sancto. Alleluia, Alleluia, cantemus Domino. Alleluia, Alleluia, in saecula saeculorum. Amen. ते सगळ्या दोघयातनीक आमचे मुखार उबे आसतले. आमचेर एक एकल्याचेर हात दवरून एकटेपणीची मागणी करतले. आमी दुसऱ्याचेर हात दवरतात तेन्ना यादनीक पाव ताचे पासत मागणी करतल्या. त्या बाबा व भयणी पासत सगळीं बराबर मागणी करतल्या. एके वाटेन जेजू मुखार जेजून पाठयलोले यादनीक जेजून मागलोले हात पवित्र मिसाची भेट पेटयलोले एनॉयंटेड हँड्स आमचेर दवरून मागणी करता तेन्ना
आमी सगळीं वी वील जॉइन इन प्रेयिंग फॉर दॅट पर्सन आनी आमची सगळ्यांची मागण्याची पदवी पावूर जेजू दाखयतलो. सैतानाची पदवी मोडून घेता. We will praise God at the same time we'll pray for that person. दोगूय यादनीक जेजूच्या दोनूय सायडींनी उबे रावतले आनी पयले भांगर आसात तितली एक एकलो फुडें सरून ही मागणी ओ पेकोणीची पदवी अनुभवतली. फुडल्या बांकार बसून आसात एक एकलो फुडें सरचे. या आत्म्या बापाच्या या आत्म्या जेजूच्या या आत्म्या घोटाईच्या आमकां तुजी घोटाई दी. आमकां तुजी पेटोवणी दी. देवा आमचे जिवीत तूं जाणाय कितें भोगता तें तूं जाणाय. तुजी पेटोवणी दी. जेजूच्या रोगतान आमकां धुवन नितळ कर. म्हजेर तुजी कृपा देवय. जेजू म्हाका तुजे वेंगेन घे. जेजू म्हाका पवित्र कर. म्हज्या उद्देशी जेजू म्हजो कुटुंब पवित्र जावं. जेजू म्हज्या घरकाराक तुजे कृपेन भर. जेजू म्हाका समजिकाय दी. जेजू म्हज्या भुरग्यांक तुज्या हातान घालता. तूंच तांचें जिवीत राख आनी सांबाळ. जेजू म्हजे भुरगीं म्हजी नात्रां संतोश म्हजो तांकां पवित्र कर. जेजू दुडवा वाटेन म्हाका प्रॉब्लेम आसा. दुडू पावना. सपनां आवंडे फिसकटून वेतात. जेजू आर्थीक परिस्थिती तुज्या हातान घालता. जेजू म्हज्या फॅमिलींत गैरसमज उप्रासला. मिसअंडरस्टँडिंगाक लागून पयस जाल्यान. जेजू बाटाबेसांक लागून बाबा भयणां मदें दुस्मानकायेच्यो वणट्यो उबारल्यात उप्रासल्यात. जेजू फॅमिलीचे वांगडी पोरकी कशें जियेता. लिव लायक स्ट्रेंजर्स. जेजू फॅमिलीनी तुटलेले संबंद राख आनी सांबाळ. पयस गेल्यान तांकां लागीं हाड. म्हज्या जेजू ये म्हज्या घरांत म्हजें घर तूं राख सांबाळ आनी चलय. तुजें रायपण चलोय.
जेजू ये म्हजे कुडींत रीग घे. म्हजे कुडीचे सांदे तुजे कर, ते पवित्र कर. जेजू म्हजे कुडींत खंयसरूय दुयेंस लिपलोली आसा जाल्यार, असोकताय लिपलोली आसा जाल्यार ती काडून उडय. टच ईच अँड एवरी कॉर्नर ऑफ माय लायफ, एवरी कॉर्नर ऑफ माय बॉडी. जेजू आत्मीक वाटेन जायती शेळमोळाय हांव जिवितांत अनुभवतां. तुज्याशी येवंक सोदतां, तुज्याशी उलोवंक सोदतां, संबंद जोडूंक सोदतां, पूण दुसऱ्यो वस्तू आसात सोयतान फाटी ओडून दवरता, पांयां तोडा घालून मस्तून उडयता. तुजे सोरशिल्ले वेगळे सोरोंक आमकां केदींच निर्मी नाका, कित्याक तूं जावन आसा आमची वाट, जिविताची वाट. तूंच तें सोप आनी संतोश भरीत जिवीत. जेजू आमच्या घोराबेनी आमच्या गांवांत आसलेल्या तरणाट्यांक तुजे कृपेन बोर. जाणवायेन बोर. जायती उर्बा आसा, ही उर्बा आसा ती टू डिरेक्ट इट इन द रायट डिरेक्शन. वडिलांचे बऱ्या मार्गदर्शना प्रमाणे ती फुडें वचूं. जेजू तूं वाट दाखयता ती चलोवंक. दुसरे वाटेन संवसार वाट दाखयता आनी जायती आसा दोड्या मुखार, एंटायसिंग एंड एल्युरिंग टेम्पटेशन्स. जेजू तूं आमच्या हाताक धरून राख आनी सांबाळ. आमची वाट चलोवंक तूं आमच्या सांगाताक राव. जेजू ह्या दिसांनी आमच्या भुरग्यांच्यो परिक्षा चालू आसात. कांय जाणांच्यो जाल्यात, कांय जाणांच्यो उरल्यात, आनी भोव करून SSC भुरगीं. आवय बापायक खूब टेन्शन. भुरग्यांच्यो एग्जामी म्हणल्यार आवय बापायक खूब भार, बर्डन. भुरगीं आमची बरे भाशेन पास जावं, जाणवायेन बोल्लोलीं जावं, उंच उंचल्या पांवड्यार पावूं. आवय बापायचो संतोश ती जावं, रोसनाथ देवा तुजो संतोश जावं. जेजू तुजे हात ह्या भयणांचेर देव. तुजो मोग भोगूंक फावो कर. सगळे नश्ट पेस्त पिडा काडून उडय. काडूक जिवितांतलो नपयत कर. निराशी जाल्ल्या बोरवशाक तूं धीर दी. बोरवशाची पावलां मारूंक आदार दी. बोरवसो जागोय भावार्थ जागोय. When all and everything seems failing before us and surrounding us, let your strength and power revive us, strengthen us. तागेवन पेद्रू म्हणटालो, खूंय म्हूण आमी वेतोल्या जेजू, तुजेशी आसा तें जिवीत, तुजेशी आसा सगळी ग्रेस्काय. We don't want to go anywhere. For you are the source of our lives, our existence, very existence. जेजू
तो आमच्या जिविताचो माज. जेजू तूं आमच्या जिविताचो फुडार. जेजू तूं आमचें सोपोन. non timebo, quia tu me या आत्म्या बापाच्या, या आत्म्या जेजूच्या, या आत्म्या मोगाच्या. या आत्म्या बापाच्या आमी गायन करतल्या. स्वतःचे दिवे आमकां को, स्वतःचे दिवे आमकां को. ये आत्म्या बापाच्या, ये आत्म्या जेजूच्या, देवाची किरणां आमकां को, शांतीचे शीतळ सावली को. वाचुऱ्यांक तुलोक दिमती को, वाचुऱ्यांक तुलोक दिमती को.
Duko yang puzvolam kako. Duko yang puzvolam kako. Ye agnya apacha. Ye agnya Jesucha. Ye agnya mogacha. Ye agnya mogacha. Sobritanam kamagenya. Gowai kityung gotadilia. Moro sorami sangova. Moro sorami sangova. Ye atmya apacha. Ye atmya Jesucha. Ye atmya mogacha. Ye atmya mogacha. Dona nobis pacem tua, pacem coribus nostris, cantemus in unitate, Alleluia, Alleluia. Sanctus, Sanctus Dominus, Gloria in excelsis. Sanctus, Sanctus Dominus in eternum.
आतां आमी आमचे दिमेर रावतल्या आनी सूर शेवटी जेजूचोच आशिर्वाद आमी घेतल्या आनी शेवटाक गायन करतल्या R35 संस्कारा इतल्या घडत्या. संस्काराक इतल्या वळत्या साश्टांगी नोमान करता सोडून दिवन आदल्यो रीती सेवादोर नवो दवरता सैमाचे विशय आमचे घुस्पोता गुठा मुखार तिरवाडोन आमचो बावार सैमोरते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जोय दिवोन पुताक ताच्या मुरगोटून खालसा तोंडा वंदुया वाकाणुया उपसोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्या संसारको कालतेपणा मान दिवया सासना सासना आमेन. त्रिएक देवाक आनी ताच्या पुताक आर्गां दिवन शेवटाक आमी गायन करतल्या आर्गां तुका सोम्या.
Argan tuka somia, argan tuka donia, argan tuka ata anisasna. Tuwen makarosloy tuzo mokochak, tuwen makaposloy tuji cakri kochak, tuwen makavisloy sasna suka pauchak, turi makafavonuy, somya makafavonuy, turi makafavonuy, somya makafavonuy. Argantuka somia, argantuka donia, argantuka anta anisasna. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बरें दिसलां जेजू मेळ्ळा सायडीक कोण येयला येयलो आहलो येवना न्हू ओके आतां येतलो आनी तो पयस जावपाक देवान बेसावंक आयलोलें आतां आमी जेवण जेवया उपास पासून कोणें केला जाल्यार आयज एकदम बरें तो उपास आमी इरानाचें वॉर जें चालू आसा तेजे पासत भेटोवया पूण हो धाकटेंशें जेवण जें केलां तें बीन त्याच मनान केलां सादेंशें जेवण बाराबर जेवया उपास केला तांकां पासून मोड आतां उपास कित्याक जेजू मेळ्ळो न्हू आतां उपास मोड पेज जेय ना जाल्यार आनीक मातशें सुबेज हें करून इल्लीशी धाकटो असो पुलाव केला वेजिटेबल